काँग्रेसीचे 2 आमदार पक्ष सोडून भाजपान गेल्यात. आमदारकी सोडून दुसऱ्या पक्षांत कित्याक वतात तें सगळ्यांक खबर आसा. मात काँग्रेस सोडून गेल्ल्या दोगय आमदारांनी निमतां सांगल्यात ती हांसपा सारकीच आसात. एकटो म्हणटा नोकरे दिल्यात म्हूण गेला जाल्यार दुसरो म्हणटा उदरगत केल्या म्हूण भाजपान गेला. हे दोगय आमदार आपणाक खूब बुदवंत आनी मतदारांक पिशे समजतात अशेंच दिसता. सरकार, मंत्री हे पक्षाचे नासतात, ते लोकांचे आसतात. तांकां विरोधक आनी सत्ताधारी असो भेदभाव करपाक शकना. सरकार आनी मंत्र्यांचें कामच लोकांची कामां करप, अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकार म्हणटा. 105, 107, 103 पूण 100 कितके तरी दिले, 100 वयर दिले. आमी मागणी करता की दयानंद सोपटेन जितल्या लोकांक जॉब दिल्या तितल्याची नांवां जाहीर करची. ते सांगता आमी उदरगती खातीर मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावचो ह्या खातीर आमी भायर सरल्या आनी आपणाचो मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट मनोहर पर्रीकारान 2017तल्यान केला. सो डेव्हलपमेंट आयज पासून कितल्या रुपयांचो जाला, कितल्या कोटींची कामां जाल्या, खंयसर कामां जाल्या, कसले प्रोजेक्ट जाल्या, सगळे डिक्लेअर करचे. सुभाष शिरोडकरूय डेव्हलपमेंटा खातीर गेला तर तेणीय सांगचें पडटलें की डेव्हलपमेंट हो तूं 15 वर्सां आपूण आमचो मतदारसंघ फाटीं उरलो म्हूण सांगता आनी 2 वर्सांनी तूं रिजायन जाता. आतां आमदार रिजायन जावन एक सादो मनीस डेव्हलपमेंट कसो करूंक शकता हें गोंयकारांक एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा. आमदार रावन तुका विधानसभा आसा, झगडोंक जाय, पूण विधानसभेन तूं उलयना. विधानसभेन तुजे प्रश्न मांडपाक जाय, ज्या जाग्यार तुवें लोकां खातीर झगडोंक जाय तो जागो सोडून तूं रिजायन जावपाक दिल्ली तुका वयचें पडटा. BJPन आसलेले मंत्रीच रडटा की आपणाची कामां जायना. आमदाराचे सोडात, BJP सरकारांचे मंत्री सांगता आमची कामां जायना, कांयच सारकें ना आनी हे विरोधान आसलेले डेव्हलपमेंट करपाक थंय वयतात. दयानंद सोपटे सांगता आपणाक 100 वयर जॉब मेळ्ळे आनी भाजपांतले आमदार रडटा आपणाक 5य जॉब मेळोंक ना म्हणून. दोगय आमदारांनी बरें काम केल्लें जाल्यार भाजप प्रवेश करपा खातीर दिल्लीक कित्याक, असो प्रश्न पणजीकार करता. तशेंच ह्या दोगय आमदारां वयलो लोकांचो विश्वास गेला आनी वेंचणुकेन मतदार ह्याच विश्वासघातकी आमदारांक घरा बसयतले अशें पणजीकारान सांगलें. ह्या दोगांयकूय जर रिजायन जावपाचें आसलें जाल्यार हे गोंयान रिजायन कित्याक जावंक ना? खंयच्या कायद्यान गोंयचो आमदार दिल्ली वयता आनी दिल्लीक रिजायन जाता? गोंयच्या विधानसभेन तूं आमदार म्हणून निवडून येयल्लो आसा 5 वर्सांक आनी 1.5 वर्सान तूं रिजायन जाता, तोय बी दिल्ली वचून. आनी दिल्ली वयच्या पयलीं तुमकां पत्रकारांक सगळ्यांक सांगता, एकटो सांगता की आपूण रिसेप्शनाक वयता, दुसरो सांगता आपूण बिझनस करपाक वयता. हे रिसेप्शन कसलें आसलें आनी हे बिझनस कसलें आसलें गोंयचे जनतेन आयज वळखल्लें आसा. तुमी दिल्ली वचोन अमित शाह बरोबर कसलें बिझनस केलें हें गोंयकारांक सांगचें पडटलें. तुमकां रिजायन जावपाक दिल्ली कित्याक वयचें पडलें हें लोकांक सांगचें पडटलें. तुमी आमदार गोंयचे, तुमी आमदार गोंयचे विधानसभेचे, मागीर तुमकां अमित शाहच्या ऑफिसान वचोन थंयसर तें बिझनस करून तुमकां रिजायन कित्याक जावचें पडटा हें तुमी सांगचें पडटलें. तुमी लोकांचो विश्वासघात केल्लो आसा. तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर, तुमच्या बिझनसा खातीर तुमी गोंयच्या जनतेचो, न्हय फक्त मांद्रेच्या आनी शिरोडेच्या, पण तुमी गोंयच्या जनतेचो विश्वासघात केल्लो आसा. तुमकां दोगांक लागून सगळ्याच आमदारांक आयज दुबान लोक पळोवपाक लागल्या. एकटो सांगता आपूण पयलींच वचपाचो, पयलीं गेल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. तुजी आपूण पयलीं गेल्लो जाल्यार
आपणाच्या मतदारसंघाचो लोकांचो विश्वासघात जावपाचो जो पयलीं जावपाचो तो आयज तुवें केलो. हितून फरक खंय पडटा? सो लोकांक फटोवपाची कामां करूं नाकात, वेगवेगळी कारणां दिवं नाकात. खरें कारण जें आसा रिसेप्शनाचें आनी बिझनसाचें तें लोकांक सांगात. काँग्रेस पार्टीचो तुमी विश्वासघात केलाच, पण त्याच बरोबर गोंयच्या जनतेचो जो विश्वासघात केला, गोंयची जनता तुमकां केन्नाच माफ करची ना. आनी येणारी जी वेंचणूक जातली, बाय इलेक्शन जातलें, तितून मांद्रेचे आनी शिरोडेचेच लोक न्हय तर गोंयचे लोक तुमकां हरयतले.